Argan तुका जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आज प्रत्येक जावन तुमकां बरो दीस मागता. ऑक्टोबराची 17 तारीख आनी आमी आज नियाळ करचो विशय जावन आसा एक बरें उतार. आज आमकां कपटीपणा विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. तुगेलें उतार आयकूचे पयलीं आमकां समे तयारी करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयचे देवाचें उतर आमकां सांगता लुकाचो वांजेल 11वा अध्याय 40 आनी 7 वाक्यांतून 50 आनी 4 वाक्यां म्हणसर. लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 47 to 54. हांवें तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारल्या प्रभादेचे फोंड तुमी बांदतात. अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां पुर्ते म्हणटा म्हणून तुमी रुजवात दितात. कित्याक तांणी तांकां जिवेशी मारले आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. हे पासून देवाच्या जानवायेन अशें सांगलें आसा, हांवें धाडिल्लें प्रभाद आनी दमदुतां मदल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतले आनी दग दितले. संवसाराच्या रचनेतावन वारयल्ले सौर प्रभादाचे रगत म्हणजे अबेदच्या रक्ता वेदी थावन आनी पवित्र स्थाना मदें जिवेशी मारल्या जाकाराच्या रक्ता पर्यंत ते संततीचेर बेसतले. सतत हांव तुमकां सांगता, त्या सगळ्या रक्ताक हे संततेक जबाबदार जायचे पडटले. हांवें तुमकां शास्त्रान जानवायाची घराची सावी तुमी काण दवरल्या. तुमी जावन भितर सरचे नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितलें की तुमी सोडचे नात. जेजू थंय थावन भायर सर वेतस शास्त्री आनी फारिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले. सभार संगती विशयांत ताका उपराटी सवालां घालून ताच्याच उलोवण्या ताका संपडावंक घालूंक कांय पुनी मेळटा गे म्हणून ते पास मारून आसले. आज देवाचें उतर ह्या फरिजेवांक शास्त्रींक सदस्यवांक खंडन करता आनी तांच्या कपटीपणा विशयान सांगता कितें पुरा ते करतात की म्हणून. आनी जायत्या प्रवाद्यांक तांणी जिवेशी मारले. सेकंड इतिहासाच्या पुस्तकांत सेकंड क्रॉनिकल्स थंय जकारियाच्या तांणी मर्डर करचें या तांकां जिवेशी मारचें त्या प्रवाद्या थंय मसरी थंय उल्लेख केल्लो आसा. देखून आबेलाकी आपल्याच भावान कायनान जिवेशी मारलो. कित्याक देवान ताची काणी प्रत्येक जावन दुसरीच आसा पळया. आबेलाची काणीक देव मेसवलो आनी थंय देवाचें उतर सांगता कायनाची देवाक मेसवना. कित्याक थोडें कारण आसात थंय. पूण आबेलान बऱ्यांतलें बरें देवाक भेटोवन दिलें आनी कायनान बऱ्यांतलें बरें ताका दवरलें आनी दुसऱ्यांक भेटोवन दिलें. देखून ती थंय एक फस्ट खून जाता संवसारांत. आनी आबेलाचें रगत देवाक बोब मारता. थंय सांगता पवित्र पुस्तक देवाक बोब मारता कित्याक आपल्या भावाचें फारीकपण घेवंक. आनी देव कायनाक देशांतर धांवडायता आनी सगळें ताचें जिवीत विबाड जाता. आनी आज आमी पळयता आबेलाचें रगत फारीकपणा खातीर बोब मारता. जेजूचें रगत भोगसण्या खातीर बोब मारता. डिफरन्स कितलें पळया. मनशाचें रगत आनी जेजूच्या रगताक फरक कितलें पळया. देखून आज आमी पळयता प्रत्येक जावन देवाचें उतर आसा आयकलें आमी कशें ते प्रवाद्यांक जिवेशी मारतात आनी तांचे फोंड बांदतात. तांच्या पुर्वजांचे फोंड बांदतात. आनी सादारण हेरोद व्हरतो त्या काळार फोंडबांदची रिवाज आयिल्ली म्हणटात आनी थंय थावन रिवाज स्टार्ट जाल्ली म्हणटात. आजुनी आमी थोडे संगती आमी नियाळूंक गेल्यार म्हज्या जिवितांत हांवें एक घडीत पळयल्लें म्हाका उडास येता. एक मनीस सूण घाल्लो कुटुंबाच्यांनी घरांत थावन ताका भायर काडलो तो एक अंकवार आनी ताका आमी हाडून आयले आमच्या आश्रमांत दवरलें. ताका ताचें ट्रिटमेंट केलें आनी ताका बरो जालो. तो 1-2-3 वर्सां आमच्या आश्रमांत जियेलो. मागीर लास्टाक ताच्या कुटुंबाचे पुरा डिटेल्स आमकां मेळ्ळे आनी तांकां हांवें कॉन्टेक्ट केलें. तांकां येवंक सांगलें पूण तांणी कांय इच्छा दाखयली ना. ताचे उपरांत ताचें मरण जालें. डेथ नॉर्मल डेथ जालें. ताचे उपरांत आमी आमच्याच इगर्जेन ताचें
मरण करच्या पयलीं तांकां इन्फॉर्मेशन दिलें आनी पुरा आयलीं कुटुंबाची सगळीं आयलीं. येवन आमी मरण केलें. मरण जाल्या उपरांत ताची वस्तूर पोरणे वस्तूर पुरा ताच्या उडासाक म्हणून व्हरून गेली. जीव आसतना कांय पळोवना ताका. जीव आसतना घरांतल्यान भायर गेलो आनी ताचे उडासाक ताचे वस्तूर खंय, कित्याक म्हळ्यार ताचे बँक अकावंटांत थोडो एमावंट आसलो तो तांकां मेळ्ळो. तो लागीं 5 लाखां वयर तांचो तसो एमावंट आसलो आनी तो सगळो ती कान घेवन व्हरून गेली. ताचे वस्तूरी व्हरून गेली, पुरा व्हरून गेली. मागीर 1-2 दिसां उपरांत म्हाका फोन करतात, तुमच्या पात्र्या पाड्यान तिका उलयता की आमकां एक फोंड बांदूंक जाय, तसो फोंड बांदूंक जाय. ताका मेमोरी घेवन तांचो जीव आसतना, कान जेवण दिनासतना, पियोंक उदक दिनासतना, घरांत रावंक आसरो दिनासतना, भायर गेल्ल्या मनशाक मेल्या उपरांत कुटुंबाची म्हळ्यार तसो दुडू मेळ्ळो न्हय. तशे उपरांत फोंड बांदूंक आयल्यान हांवें सांगलें तुमी जीव आसतना कांय पळोवना, आतां तुमी फोंड बांदून कितें फायदो. तशे उपरांत म्हजे कडेन ती उलोवंक येवनात. तरी परिस्थिती ह्या म्हज्या हें हांव तूं साक्ष, कित्याक म्हळ्यार म्हज्याच आश्रमांत घडलेलें घडीत हें. आज आमी पळयता ओल्यो संगती, मस्त संगती पळयता, कुटुंबांत आमी पळयता. हे फारिजीव शास्त्री सादुशीव आमच्या कुटुंबांनी आसात. थोडे जीव आसतना पळयनात. जीव मागीर मेल्या उपरांत ताका मिरसांग पेटोवची खंय, फुलां हाडची खंय आनी कालें करचें तशें. आनी एक मनीस म्हाका एक मेळिल्लो, लास्ट स्टेजीर आसलो. ताका आमी हाडलो ताका आनी ताचे 2 पूत आसले. ते पूत तांकां पळयनातले आनी ताका हाडून आमी आश्रमांत दवरलो. ताचे उपरांत पिडेस्त जालो म्हणून आमी वेर्णलोक आस्पत्रेंत ताका भरती केलो आनी ती भरती करून थंय हांवें दवरलें. 2 दिसांनी तो मनीस ना. ताणें म्हाका कॉल आयलें आस्पत्रेंत, आनी तुजो मनीस हांगा तावन गेला. आनी आमी CC कॅमेरान पुरो पळयतना कोणीय ताका व्हरून गेल्यात. मागीर 5 दिसां उपरांत परतेक म्हाका मेळ्ळो आनी ताका हांवें परतेक हाडला. मागीर विचारलें खंय गेल्लोय तूं. तो म्हणटा म्हज्या पुतान म्हाका व्हेलो आनी व्हरून एका वकिलारसीन व्हरून सगळे 12 कडेन म्हजी हॅबेट काण गेली आनी म्हाका परतेक मार्गार सोडलो. म्हळ्यार कुटुंबाची अवस्था, कित्याक ताका जागो आसलो, 1 एकर चिल्लर जागो आसलो. सगळो ताणें त्या नांवार काण केलें आनी बापायक परतेक मार्गार सोडलो. तो आमच्या आश्रमांत सदां एक 6 म्हयने आसलो, मागीर मरण पावलो. ओल्यो परिस्थिती आमी पळयता, जायत्यो ओल्यो साक्षी आमकां मेळटात आमच्या कुटुंबांनी आजकाल. आमी मागणें करता, मिसाक वेता, आराधन करता, रेतीर करता. ओलें करणे जर थोडीं ओलें कामां करतात जाल्यार तर फारिसीव आनी शास्त्र्यांक आनी आमकां थोड्यांक कितें फरक आसा. आज आमचें खंडीत जावन आज आमी नियाळ करया. देवाची काकुलतानी कृपा आमी मागूंक जाय. देखून ह्यो संगती आज जेजू खंडन करता. जर असले प्रसंगती आसा जाल्यार आमी कोणाकी जीव आसतना बरें करून पळया. तांकां आमी बरो मोग करया. तांच्या गरजांनी आमी पावया. मेल्या उपरांत आमी फोंड बांदूंक वचचें नाका, पूण जीव आसतना तांकां पळया. जीव आसतना तांकां जाय जाल्यार मेडिसीन करया. तांच्या गरजांनी पावया. आमी चिंतचे मस्त जण म्हाका मार्गार पडले मेळटात, पूण क्रिस्तांव चड मेळनात. पूण क्रिस्तांव घरांनी एक सुरे जावन कश्टोवचे जायते जाण आसात. आज असल्यांची आमी दुकां बसया. असल्यांच्या गरजांक आमी पावया. आमच्या वाड्यांनी कोणी असले आसा जाल्यार, खंडी जावन वाड्या घरांक कळटा अशें आसा जाल्यार, आमच्या फिरगेचेक कळटा ओल्यो संगती खंय आसा जाल्यार दया करून तांकां आमी कुमोग करया. आज आमी मेल्या उपरांत तांकां आमी जीव आसतना कांय करनासतना मेल्या उपरांत तांकां मरणाक येवन ताचे फोंड बांदून कितें फायदो. देखून आज आमी वो संगती आज आमी नियाळ करून देखून जेजून केल्लें तें खंडन. जेजूक ह्याच खातीर तेच फारिजेवांनी शास्त्रींनी सादुसेवांनी खुरसार मारलो. ताकाय सोडूना. पूण हांगा ह्या संगतीनी इतलें आनी एक रिव्हलेशन जाता की जेजूच्या मरणा विशीं ती तो सांगता. म्हाकाय तुमी अशेंच करतल्यात म्हणून, पूण थंय ताणें उल्लेख करूं ना. पूण सांगता तो प्रवाद्यांक कशें तुमी जेशू मारलां, प्रवादीचें कशें तुमी फोंड जालें, म्हाकाय तुमी तशेंच करतात. ताच्या मदींच आसा, पूण ताणें उल्लेख करूं ना. पूण आमकां कळटा थंय जेजूच्या मरणा विशीं ती जेजू कितें करतले ते फारिजीव शास्त्री आनी सादुशेव मेळोन कितें करतले म्हणून जेजू करीत आसलें. ह्यो संगती थंय उल्लेख करता. डायरेक्ट न्ही जाल्यार इनडायरेक्ट जावन थंय जेजू उल्लेख करता. ह्यो संगती आज आमचें जिवीत जेजूक समर्पण करून दिवया. आमी जेजूचो मोग करया.
आमी जेजूची खंडीत जावन त्या कश्टांत आमी वांटेली जाता जाल्यार ताच्या पुनर्जिवंतपणान ती आमी वांटेली जाता, ताच्या मोगांत आमी वांटेली जाता जाल्यार ताच्या काकुळतीमी आमी वांटेली जाता. देखून सगळे आमकां बासावण दिल्या जेजू आमच्या सांगता सदांच जियेता. देखून आमकां कितेंच उणेंपण पडचें ना, कितेंच वायट आमच्या जिवितांत घडचें ना, कित्याक जेजूचें संपूर्ण संरक्षण म्हाका आनी तुमकां मेळटलें. देखून आमच्या जिवितांत खंयचली असली पुरा गडितां आसा जाल्यार आमी बऱ्याक उपयोग करया आनी आमी जेजू सांगता त्या सस्नीक जिविताक आमी भितर सरूंक एक देवान एक वाट करची ती आमी आमच्या जिवितांत जणकान घेवया आनी आज आमी मागया. तर आमी सकट सांगता मेळून जेजून शिकलेले मागरे आमी सांगता म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत आसा. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमो आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वत. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता. देवाची दराळ आशिर्वादां आज म्हजेर आनी तुमचेर समेस्तांचेर देव वचून दी आनी आमकां सुरक्षीत राखून दी आनी सांबाळून दी आनी देवाच्या कामांत आमकां आनीकी सदां सर मेतेर करून दी म्हणून मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.